जमल्या सौम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोळी आज तुका हसिता दया माया तुझी निरळता पातकीची निभोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता जमल्या सौम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंतरळी सुकण्यां सोपोस करता तांच्या किसर आमचो मोग करता बापय पोरी आमकां सांबाळता जमल्या सौम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सुमेच्या जेवणान वांटील जावंक आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां कलतेपण आनी विधेयपण शिकयता आमी पाता कळकून मन बदलून बापा सरशी पाटी आयल्यार तूं आमकां मोगान वेंगता आनी नव्या जिविताची वाट दाखयता देखून आमी जेजू बरी कल्ती जावंक आनी उतरां बराबर करण्यांनी आमचो बोवाड दाखोवंक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा मागया ही प्रस्तावनांतली उतरां मोतीन दवरन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता आसतना देवाची सगत आनी बोळ आमी लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक येता देवाचें पवित्रपण आमी भोगूंक येता आनी येवकरिस्त जावन आसा आमच्या अक्कड पिडेक वकात इट्स कॉल्ड सॅक्रमेंट ऑफ नरिशमेंट आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत सदांच जिवाळ दवरचो सॅक्रमेंट इट्स कॉल्ड सॅक्रमेंट ऑफ नरिशमेंट आनी हो सॅक्रमेंट आतां आमी संभ्रमोंक येता आसतना देवाचें बोळ देवाची सकत आमकां कितें म्हूण समजता आनी तसो जेजू आमच्या खालसा भितर येताना वी वील बी फिल्ड वीथ द पावर ऑफ गॉड तरी मिसाचें बलिदान पवित्र बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखुया पातकांचे बॉक्साने मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जैती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत घेवंक सांगवा सगळ्या देवदूतांनी भोगता आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सपदता देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सौम्या काकूत कर
Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsargi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदांत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सौम्या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या पोसता आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर आमची मागणी आमचे इरादे आशा अद्रेक हे घडीभर आमच्या मोती काढया. देवा आमच्या बाबा पवित्र समर्थचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाळून सदांच आमी बोगसनाचे आनी कणवळायेचे जिवीत जिवंक आमकां पाव कर. तुज्या बसवण्या सगळ्या काळजान अत्रे गुण सर्गींचें सूख जोडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाड केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. दाखयलेले दये सो
दाखयलेले थंयेसो ओडास्क सर्वेस्परा तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुझे मारोग म्हाका दाखय तुझ्या सताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरून म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूं म्हजो तारो तुवें दाखयलेले थंयेसो ओडास्क सर्वेस्परा उगडास्क सर्वेस्परा सुरवेरतां तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरो नाका पुर्विल्या काळांचो तुजो म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका तुझ्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर तुवें दाखयलेले थंयेसो ओडास्क सर्वेस्परा सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक चुकाना तो वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडटा कालत्यांक सदाच्या मार्गान तो चलोन व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपलो वाटो तो दाखयता तुवें दाखयलेले थंयेसो ओडास्क सर्वेस्परा तुवें दाखयलेले थंयेसो ओडास्क सर्वेस्परा सांव पावलोन फिलिपी घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो जर क्रिस्ता थंय कसलीय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगात हांव येता तें उत्तेजन तुमचे थंय काय आसा जर आत्मीक एकवट तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवाळायेन तुमी भरल्यात तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मोनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बगार खालत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा तुमचोच स्वंत हादाय पळयनाकात बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा तुमचे मोण क्रिस्ता जेजूचे मोण जावं सैमाट तो देव तरी त्या समासमाक लबदून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतोकर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवा प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक अरयेक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटे जाय म्हूण अरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचे उतारये देवाची ओडकार उभी रावया
Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो. देवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रधान यासकांक आनी सुदैवांच्या मालगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एका मनशाक दोग पूत आशिल्ले. तो आपल्या पयल्या पुतास येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाका मळ्यांत काम कर. ना वचना म्हूण ताणें जाप दिली. ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुतास येवन तशेंच म्हणूं लागलो, जायत बाबा वेता म्हूण ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली. ताणें जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सुंकागार आनी कालवांतां तुमचे प्रास पयिल्ले सर्गीच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हणून जो हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुंकागारांनी आनी कालवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सतमानूं ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आज आयकलें. 3 वाचपांनी आमी आयकलें. देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. 3 वाचपां जावन 3 प्रमुख संदेश आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वचप एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत. तांतले निमाणी वळ आनी ती निमाणी वळ अशी आसा, आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाट केल्या देखून तो खरेंच जी येतलो, तो मरचो ना. आमकां मरोंक जाय की जियोंक जाय? मरोंक जाय की जियोंक जाय? सगळ्यांकी आमकां सगळ्यांकी जियोंक जाय. पूण आतांचो काळ इल्लो बदल्लो. पेपरांनी पत्रांनी तत्वांत पुरा मोडच्यो गजाली मस्त मेळटात. कित्याक जावं पुरो? डेस्परेट. ओके, देदेस्पोर बरवसो चडला. मागीर त्या दिसांनी मस्त ल्हान ल्हान भुरगीं आनी व्हडां 30-40 years 25 ल्हान पुरा कळ्ळें? पिडे धर्मान आमकां जियोंक बळ दिवचें कोणें? देवान. आमकां जियोंक बळ दिवचें देवान. त्या देखून देवाचेर जर तर तूं बरवसो दवरिनाय तुका जिवीत देदेस्पोराचें जाता. देखून हांवें सांगलें, गॉड इज अवर स्ट्रेंथ. बळ, देवाच्या बळाची सकत कळची आमी जिवितांत कश्ट जाताना, देदेस्पोर जाताना
आज सबार लोक मोरोंक विंचता कित्याक म्हळ्यार दे हॅव नॉट अंडरस्टूड द पॉवर ऑफ गॉड. तांच्या सक्तेच्या की एक बळिश्ट सकत आसा म्हणून ते पातयेनात आनी चिंतत घालें या इतल्या भितर पळयतात आत्ता भितर जालें आमची गजर पुरा फेलियर तें फेल हें फेल सकट जालें आमचे भितरली संगत मुग्धली म्हूण तो चिंता आनी ही संतत आनी कितें जीव नाका म्हणून चिंतूंक बेसाडटा. दॅट मिन्स देवाच्या सक्तेचो आज मनशाक तात्वार पडला म्हळ्यार उणें पडून दिसता. केदळा मनीस आपुणूच देव जावंक चिंता देव जावंक म्हळ्यार नेगेटिव्हली चिंता तो बोली हे सगळे समस्ये उदेतात. जो कोण व्यक्ती देवाच्या सक्तेचेर पातयेता देवाचेर पातयेनी दवरता गॉड इज माय स्ट्रेंथ म्हणून तो पातयेता जाल्यार तो जिवितांत देदस्पोर जायना की ते परिस्थिती आयल्यार तो फेस करून जियेता आज समस्या पळापळ घेवचे चड जाल्यात आनी आमकां सगळी आज इजी जायचे. आनी आमी फास्ट फूड कल्चरांत आसा. दुकरामास रांदून कितलो जाय सदारण एक दुकरामास बरें करून रांदून कितलो जाय थोड्यांच्या तोंडान बरें दुकां आयलें की थोडे वय म्हणलें हांवें दुकां म्हणटा वय म्हणलें म्हजे वटून नांद म्हणून जालें तोंडान उदक घेवचें दुकां येवचें न्ही दुकां दोळ्यांतल्यान येवचें. दुकरामास बरें करून रांदूंक एक आदल्या ट्रेडिशना प्रमाणे रांदचें जाल्यार एक कितलो जाय एक अर्दो घंटो जाय. आतां दुकरामास रांदूंक कितलो जाय तुमी घरा गेल्या 5 मिनटां तिणें म्हणलें 5 मिनट आले दुकरामास घालिल्लो पिठो उडयलो आनी करसिल्लें बापात बिठो आनी पुरा घालो जालें विथ इन्स्टंट घडये भितर. आमी हॉटलाक गेल्यार च्या पिवंक गेल्यार की रावोंक आमकां वेळ ना फास्ट करले घडये भितर जायचें इमिडिएट जायचें इन्स्टंट जायचें देखून आमी मोबायलान पळया थांबल्यार पुरो टाक जालें पयशे ट्रान्जॅक्शन तें पुरो जालें. देखून मनशाच्या जिविताचेर हें प्रभाव घालूंक शकला. जर तर देवाची सकत जाणा जाल्यार आमकां जियोंक सुलभ. कोणी मनीस मरोंक आशेना जिवीत वीस जे जाल्यार देवाच्या सक्तेचेर आमी पातये जाय. तेंच एजेकिएल प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान सांगता पातकाक पाठ करा मरण विंसी नाकात जिवीत विंसा. पवित्र पुस्तकी थंयसर आमी एक वाक्य ओळ आमी सांगचे आयकल्या हांव तुमच्या मुखार मरण आनी जिवीत दवरता. बशा द्वितीय नियम डिट्रोनॉमी चॅप्टर 19 समथींग हांव तुमच्या मुखार मरण आनी जिवीत दवरता. खंयचे विसतात ताचे उपरांत ओळ त्याच ओळींत एक सेकंड पार्ट आसा भाग ते मुसन सोडटा तातूंत सेकंड पार्ट कितें म्हणटा म्हळ्यार जिवीत विंसा म्हणटा. सकाळी म्हणजे घालें मरण आनी जिवीत तुमच्या मुखार दवरता शिराप आनी बेसांव दवरता तितले म्हणून रावयतात. सेकंड पार्ट पळया वचून ती आसा सेकंड पार्ट कितें म्हणटा जिवीत विंसा म्हणटा. आमच्या मुखार देव आज जिवीत दवरतना जिवीत आमी विंसूंक जाय. तातूंत पयलो संदेश इतलेंच देवाच्या सक्तेच्या बळान हांव जिवीत विंचता. आय विल चूज लायफ. ह्या दिसांनी आमच्या भोंवतणी मादक द्रव्या विशयांत आमी हो वीक आमचे दीस सेलेब्रेट करतात जावन आयिल्ले दीस. थंयसरी आमी पळयल्लें आसा सदांच हांवें टॉक दिवंक येता आसतना जिविताक हायलायट करचें ड्रग्साक न्ही. चूज लायफ दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून लायफ चूज केलें जाल्यार ड्रग्स घाल्याक. पूण नेगेटिव्हली आमी कितें पब्लिसिटी दिल्या म्हळ्यार ड्रग्स एंटी ड्रग कॅम्पेन म्हणून कित्याक जिवीत विंचच्या कॅम्पेन करूं ना आमी. यू हॅव टू चूज लायफ. जिवीत विंचतना जिविताक आडकळयेचें सगळें पाठ करूंक जाता. पयलो संदेश आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत चूज लायफ. जिवीत वीस जे जाल्यार देवाची सकत जायचें. दुसरें वाचपाक या भोव सोबीत आसा. दुसरें वाचपाक इज कॉल्ड क्रिस्टोलॉजिकल हिम. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 1 to 11 इज कॉल्ड क्रिस्टोलॉजिकल थियोलॉजीन मस्त अर्थ आसा ते आमकां सांगूंक वचना. थंयसर दुसरी संगत आसा
आमी सगळ्यांनी करचें कितें म्हणून. दुसरें गजाल पळय, हांव एक वोळ वाचता, भायर सोबीत वोळ आसा तेंच. तुमी बरल्यात तर ओके, आत्म्यान आनी एकच मनान एक वट सांबाळून म्हजो संतोश भरपूर गाज्या पळया उपरांत पळया, स्वार्थाक पडून वा पोकोळ दौलते खातीर कसलेंच करिनाकात. बगार कालत्या मोनाचे जावन सक्कडी करा. निमाणें वाक्य बरें सोबीत आसा. तुमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन जावं. हार्ट अँड मायंड ऑफ जीसस. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थियोलॉजिकल अर्थ आसा. हार्ट अँड मायंड ऑफ जीसस. तुमचें मोन क्रिस्ताचें मोन जाय जाय. आनी तुमी कितें करतात तें क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणें जाय जाय. जर तर आमचें मोन क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणें जायना जाल्यार जिवीत जिवंक आमकां कश्ट मारतात. त्या देखून आमचें मोन क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणें जाय जाय. ताचे उपरांत सोबीत एक्सप्लेनेशन तें क्रिस्टोलॉजिकल हिम्म दिलां. कशें जेजूचें मोन देवा बापाच्या मोना बरी जाल्लें. सैमान तो देव तरी समासमनपणाक लब्धून रावना. बापाचें मोन तो समजलो. मनशा सारको आमचे बरी तो गुलाम जालो. म्हळ्यार सुम्याचें मोन आनी बापाचें मोन एकच जालें. आनी त्या खातीर ताका व्हडलें इनाम दिलें. खंयचें इनाम? देखून ताका अती उंच बारलो. दिलें ताका सर नांवां पास व्हडलें नांव. हय, सोबीत उतरां आमी केदळा करिज्मान घालता. जेजू कुर्साच्या मरणापर्यंत कालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत कालतो जालो. ताचे उपरांत ताका उंच बारलो. कितलें उंच बारलो? ताका दिलें नांव सर नांवां प्रास व्हडलें. केदळा आमी क्रिस्ताच्या मोना बरी आमचें मोन जाता, आमचें काळीज जाता, तो देव आमकां उंच बारता. आमचें मोन आनी काळीज एक पटी पळया. आमच्या मोनांत काळजान घाल्या भरला. राग मोसोर झगडें अहंकार चित्त ऑल नेगेटिविटी आमच्या काळजांत आसा. आमी सेवा करतना आमच्या फिरगेजेन आमच्या वाड्यान आमचें मोन घालें. नावेचें आनी कितेंचें क्रिस्ताचें मोन ना. आमचें तो मोन कांसे खंय म्हणी अनावन्समेंट करचें कांतेचें. 2 एग्जाम्पल दिता हांव क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणें कशें म्हणून. जर तर एकलो सिंगर आसा, स्मार्ट सिंगरा पळयल्या, सिंगर आसा, जर तर तो क्रिस्ता खातीर सिंग करता, क्रिस्ता खातीर गायता, क्रिस्ता खातीर आपली तालेंतां वापरता, आय विल बेट यू 100% ही विल बिकम ए पॉप्युलर सिंगर. कित्याक ताचो ताळो दिल्ल्या देवाक तो अर्सिता, ताचें तालेंत ताका वापरता, देव ताका आशिर्वादांनी भरता. उतरे फाटी आमचें ताचें मोन जायना. इल्लो ताळो आमकां बरो आसा म्हणटाना अशीं 2 शिंगां पडटात. मागीर आमी पळयलां थोड्या कोयरांनी पळयल्लें आसा. मागीर तांकां आपयचें सिंग करूंक घे म्हणून, सिंग करूंक घे म्हणून आपयचें. ताळो दिल्लो देवान, तालें दिल्लें देवान, इल्लो पॉप्युलर जाताना तो चिंता हांव सुदेव, हांव सुदेव. तातूंत केदळा क्रिस्ताचें मोन आमचें जाता. क्रिस्ता खातीर म्हजें तालेंतां वापरता. ती तालेंतां बिलकुल नासन वचनात. आमच्या समाजांत तरी व्यक्ती केली आसात. एग्जाम्पल दिवंक वचना, हर एका खंयच्याय आत्मीक कार्यांनी व्यक्ती सिंग करता. खंयी जावं दी कोणी आपयचें म्हणना, क्वायर पेटी जाल्यार क्वायर पेटी सायड रावता, सक्कडी करता आनी आजुनूय पॉप्युलर जावन मनीस उरता. म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर तुजें मोन, तुजें तालेंत, तुजें तें आसलें तूं वापरतना तें धोडतें जाता. आनीकी सर्ती मापान दे. सेकंड एग्जाम्पल हांव दितां. सुमार फिरगेच्यांनी आमी सगळी सेवा करता. सेवा खंयच्या उद्देशान करची आमी? व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें सुमार कर सेवा करची. जर तर तुजी सेवा क्रिस्ता खातीर करनाय, या कोणी पळय जायी, नांव दी जायी आनी करतना तुका सेवा त्या मोमेंटा मात करूंक जावची. मागीर तुका विसरून येता. दॅट्स कॉल्ड सेवेक एक आनी एक शब्द आसा. दॅट इज कॉल्ड सर्वेंट लिडरशीप म्हणटा. सर्वेंट लिडरशीप. जेजू बरी आमी जावन सेवा केल्ल्या वेळार आमच्या सेवा बरेबर उरता. कोणीय म्हणून दित ताचें तें सामान आसा, बट आय एम डुईंग इट फॉर माय गॉड.
क्रिस्ताचें मोण म्हळ्यार तें क्रिस्ताचें मोण म्हळ्यार तें. तिसऱ्या नायच्या वांजेला घ्या. वांजेलांत तुमी खंयच्या पुताक लायक करतात? वसना म्हूण गेलो, वेता म्हूण वचोना. व्हडल्या पुताक व्हडल्या पुतान काय गेले? वसना म्हळें गेलो, आनी एकलो वेता म्हणलो वचोंक ना. दोगांयची सुकणें. दोगांयची सुख आसा की येता म्हणलो वचोना, वचना म्हणलो गेलो. दोगांयची सुख आसा की आसा? दोगांयची सुख म्हणची तुमी हांगासर या असो उद्देश कितें आसलो की म्हळ्यार कशें उद्देश आसलो म्हळ्यार एक स्पश्ट उद्देश. सर्गीच्या राजाक कोण पयलें पावता? कोण पावता? पातकी की भाग्यवंत? सर्गीच्या राजाक पयलें कोण पावता? पातकी की भाग्यवंत? परिवर्तन जावन सत हांव तुमकां सांगता, पयलीं पुस्तकांतलें उतार वाचता. सत हांव तुमकां सांगता, सुंकागार आनी कालवंतां तुमचे प्रास पयलें सर्गीच्या राजांत रिगतात. तर इतले भाग्यवंतपण म्हणून आमी सर्गीच्या राजांत रिगना गे? कित्याक तुमच्या जिविताची सारकी वाट दाखोवंक जुवांव आयलो पूण ताका सत मानलो ना. दोन संगती हांगा गरजेच्यो. व्हडलो पूत धाकटो पूत म्हणून कांय आमी उलोवंक वचना. दोन संगती गरजेच्यो. पयली संगत देवाची खुशी करची. देवाची खुशी कोण करता तो सर्गीच्या राजा भितर सरता. दुसरें सतमानचें. आयच्या वाज्यान सतमानचें. जो कोण जे देवाक सत मानता तो सर्गीच्या राजांत रिगता. देवाची खुशी करचे आनी सतमानचें, हे दोन पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमी सांगले बरी जिनी परिवर्तन. देव अवकाश दिता, ते अवकाश वापरचे आनी जिनी परिवर्तन केल्ल्या वेळार आमी सर्गीच्या राजा भितर सरता. देखून हांगासर देवाची खुशी. दुसऱ्या वचपांत ताचें मौन आनी पयल्या वचपांत कितें जालें? जिवीत. जिवीत, देवाची खुशी, सतमानचें आनी मौन कांय संबंद आसा? जिवीत आसा, जिवीत, मौन. जिवीत, मौन म्हळ्यार सम्याचें मौन. ताच्या उपरांत देवाची खुशी आनी सतमानचें कांय कनेक्शन आसा की लायफाक आनी हाका? जिवीत बऱ्या रितीन जियेचें जाल्यार देवाच्या खुशेक आमी काल्तीमान घालीचें. आमचें काळीज आनी मौन जायचें सौम्याचें मौन आनी काळीज. आनी आमच्या जिवितांत आमी सतमानी जाय, तवळ आमी बरें जिवीत जियोंक शकतले. तवळ देवाची सकत आमचे थंय अनुभव करूंक साद जाता. तवळ आमकां देवा बरी टू बी लायक गॉड जावंक साद जाता. तवळ आमच्या जिवितांत अजापां जातात. देव आमकां गूण करता. देव आमकां गूण करता. सगळें थीम हांवें कनेक्ट केलां. केदळ आमच्या जिवितांत देवाची सकत आमी समजता. क्रिस्ताचें मौन आमचें मौन जाता. ताचे खातीर सेवा करता, ताच्या कुशेक काल्तीमान घालता आनी ताका सत मानता. तवळ देवाची सकत आमचे थंय येता. आमी देवाच्या सक्तीन काम करूंक शकता. वील बिकम होली, पवित्र जाता, देवा बरी जाता आनी आमचे थंय मस्त अजापां जावंक साध्य आसा. आमच्या काळजान येवचो जेजू आमकां आमचें जिवीत जियोवच्याक, ताची सकत समजोवच्याक आदार दिवं, कृपा दिवं. आमचें जिवीत आमी सुद्दां बलिदान ताका समर्पण दिवया आनी देवाचे सकत बोळ समजून जियोवच्याक गरज अशी कृपा मागया. सतमंता देवा सर पदवेदार बाप तो सर्गानी प्रीतमेचो
आनी नादिसतली सर वस्तू सर आसना एका सम्याक देवाचो एकलोच पुतो सर कडा दी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उस्वाड तावन उस्वाड खऱ्या देवा तावन जल्लो कर देव तो देवा तावन जल्मला ताका सोना बापाच्या सैम बसो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसोत आनी आमच्या सडवणे बसोत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्रत्यावरी आमकां मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत फोन फुला ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट करून सोंसले आनी ताका निके पिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उज्यार बसला जिवेची मुन्सिपी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी तेजे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र सत्मानता ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताका समासरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी देवदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भोगसणे खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी सस्त्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव जमना आमचो मोगाळ बाप आमच्या मोगाळ बापा मुखार सर आमच्यो गरजो आमचे इरादे आतां आमी बाबडतान दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळच्या आमच्या बापासाहेब बिस्प याजक आनी धार्मीक मुखेल्यांचेर तुज्या पवित्रत्म्याक पाठय. तांचे आपोणे भाग्यवंतपणान सांबाळून ते कार्यगत करचे बरें मोन आनी धैर्य म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी हातीन घेतलीं कामां पोंताक पावोवंक आनी गरजेवंतांच्या समस्यांक तांणी स्पंदन करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांत वडिलांनी आपली जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक तशेंच भुरग्यांनी तांकां काळ जावन चलोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक बरो फुडार भुरग्यांक शिकपान सयत परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावरांत रपती रयतांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजबावारी हजर जाल्ल्या आमे समेस्तांनी कालतेपणाची जिणी जियेशें आनी बऱ्या करण्यांनी एकामेकाची सेवा करचे भाग फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुजे मुखार दवरलेली खालती मागणी दयेन मानून घे. जिविताचें देणें आमकां दिल्ले खातीर अर्गां दित आसतना तें जिविताचें देणें विंसूंक आमकां तुजी कृपा दी. तुज्या पुताच्या मोना आनी काळसा बरी आमचें काळीज रुपीत कर. तुजे कुशे प्रमाणे तुजेर संपूर्ण बावर्त दवरून आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवचे मुखांत्र तुजी सकत समजून तुजे बरी पवित्र जावच्याक तुज्या पवित्रत्म्याची सकत तूं आमकां पाव कर. तुजी येतनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पुण्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजा आमची आजो दितां तुका कंबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्ता कंबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासा रक्ता परता बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडी सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार
na संगी अर्पित हांव बापा काळजां आमची आजोपून दिता तुका कंदेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख म्हज्या बांबेन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव कणवळ्या बापा आमी तुका ओपतां ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं दयेन मानून घे जावं ते आमकां सगळ्या देण्याची निरंतर वावती सर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आस तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुना जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तां जिवी ससनाचे आनी आपल्या मैमेवसक पवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे बापा खरोच तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुकेच्या आदय ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Babar so good burger to ya. सोम्या जेसू तू
तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सदवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगे बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कागूद करी तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्यार समेस्ता तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता सजावने आज तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या मोगाच्या काकूच्या नदरेन दवर तांचे ते जायते बरेंपण जावच्याक असले सकळे समस्या पर्याय जावच्या सरपिडेची पाळां उमटोन नितळ करून नव्या जिविताच्या वाटेंत आमकां चलय अवकार मरे देवाचे मे सांगती भगेन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्तिचो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतनी सम क्लारा बरोबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद बेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जिवीत विसोंको ताच्या कुशे प्रमाणे ताका सत्मानून जियोंक गरजची कृपा त्यास जेजूच्या उतराणे बापा लागी सकट सांगता मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी विशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया कोरण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचे बागणे आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां चवदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय कित्यार जडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मसो गुर्तू जावं एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये
संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व पयल्यांत सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उदकान म्हाका भलायकी मेळटली. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या खाणान आमकां राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता. हांसून ती तुझ्या ओठान सदां खेळटा. मनशाती मनशां प्राण सडूंच जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय. राग दुदन्या पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान. सुदैव लोकांक उड्या मासलें तुवें वाटले. आज तू आमकां तुजेंच मास रगत दिताय. आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा. निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या सोन घाली नाका. तुज्या मासान तुज्या रेतान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां राग दुदन्या. पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रेतान. चितोळ्या आमी दंप्या मौनपणी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू कारकां दिवया. ताचो अनुभव करया. भोवसर लागशिल्ल्यान संपूर्ण मापान जेजू आमच्या काळजांत आयला.
देव आमचें बोळ आनी तें बोळ आमच्या काळजांत आयलां. देवा बरी जावंक आमकां आपयलां टू बी लायक गॉड. तो जेजू आमच्या काळजांत आयला. गूण करूंक सकचो वैज मायटी हिलर तो आमच्या काळजांत आयला. ताका अर्गां दिवया. प्रार्थुया. सर पदवेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची पातकां दोदोसकायेन आमची काळजां दोदोसकायेन बरोवन आनी आमची पातकां बोगसूं आमचें क्रिस्त जिवीत घट आनी फळादीक जावं आनी आमचें खाण जेवण कशें जिवान जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचेय सोबे आसो. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. सर्गीच्या मोगाळ बाबा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर तुजी सकत तुजें बोळ समजूंक आमकां अवकाश दिल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या सक्तेन तुज्या बोळान जिवंक तुजे बरी जावंक आनी तुज्या सक्तेन आनी बोळान आमच्या सर पिडे शिरेत न्हू गूण जावंक तुवें आमकां आपयलाय. त्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमकां सगळ्यांक जिवीत विसोवंक तुज्या पुताच्या मोना आनी काळजा बरी आमचें काळीज रुपीत करूंक बावर्तान तुज्या कुशेक कल्तीमान घालूंक आमकां शिकयल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमच्या मोगाचो एकवटाचो संकेत जावन तुज्या उदारपणाचो संकेत जावन हांगासर आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक कोणें सकट आदार दिला कुमोक दिल्या तांकां सगळ्यांक तुज्या दराळ आशिर्वादांनी बर. तशेंच कोणाक जेवण जेवंक फावो जावना, कोणाक एक जेवण मेळना, तांकांय तुज्या उदारपणान अजापवंत रितीन तांकांय तें जेवण तूं फावो कर. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर जेवण वाडूंक आनी सकट आदार दितल्यांचेर सर स्वयंसेवकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण जावं पावूं दी. तुज्या मोगाचें एक सकत समजूंक एक अवकाश आनी आमकां सगळ्यांक एका काळजाचे एका मोनाचे तुज्या पुताच्या काळजा मोना बरी सेवेचे व्यक्ती जावन जिवच्याक एक प्रेरण जियेन राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीज हें मोगान तुज्या पेट कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पयन मोदें करतना दयेन म्हाका तूं राव. कश्टांत तूं आसतना जा म्हजो आदार पयन मोदें करतना दयेन म्हाका तूं राव. गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीज हें मोगान तुज्या पेट
Fătăvar sultana Moje sangira Anwaran portana Sabat makatunda Fătăvar sultana Moje sangira Anwaran portana Sabat makatunda Shegunache watin Somya maka sarai Kurpe denyan tuja Atmomozo neta Shesam galon tuche Sadas maka bhagai Sheren kalis hai Mogan tuja peta Putra sove Amkar Maria Shirvad Devamka बघेवा सच्चे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.